या एक वराच्या चित्रपटांतल्यान बिरसा मुंडा हांचो स्वातंत्र्य लढो आणि ब्रिटीश सत्ते आड केल्लो संघर्ष दाखोवपाचो यत्न केला। आर्ट एंड कल्चर खात्यांतल्यान त्यांनी प्रबोधन आशिल्लें, ते प्रबोधन आमी मानून घेतलें आणि ती मूवी 15 तारखेक रिलीज जाता। म्हाका दिसता गोंयाक बाकीचे देशभरांत जे आसा त्यो मुवीज आयिल्ले आसा त्यो तशें हिंदीन आयिल्ले आसा, म्हणजे एक कोंकणी भाशेंतल्यान मुवी जावची असो प्रकारचो विषय आशिल्लो आनी तातूंतल्यान ते प्रोग्राम मानून घेतले आणि ती मूवी अत्यंत बऱ्या तरेची मूवी जाल्ली आसा आणि तातूंत इल्लोसो रोल म्हजोय रोल आसा त्या मुवीचेर। त्यामुळे म्हाका दिसता ती गोंयच्या आमच्या लोकल भाशेंतल्यान जी आसा मूवी सगळ्यांक पावची, भगवान बिरसा मुंडाचें काम जे आसा त्या मुवीच्या माध्यमांतल्यान लोकांक पावचें ही अपेक्षा। डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर हे ह्या वर्सा एक भगवान बिरसा मुंडाच्या 150व्या जयंतीच्या निमतान एक फिल्म करता। एक वराचें फिल्म आसा उलगुलान भगवान बिरसा मुंडा स्टोरी अशें म्हणून ह्या फिल्माचो टायटल आसा। सो हे फिल्म ह्या 15 नोव्हेंबराक म्हणल्यार भगवान बिरसा मुंडाच्या जयंतीच्या दिसा रिलीज जातलें। ह्या फिल्माचें लिखाण आणि डिरेक्शन हांवें केलां। ह्या फिल्माक संगीत आसा मुकेश घाटवळ हांचें आणि हेचें एडिटींग केल्या ब्रिजेश काकोडकर हाणें। सगळ्यांत म्हत्वाचो भाग म्हणल्यार ह्या फिल्मान 40 वेगवेगळ्या गोंयच्या कलाकारांनी, बऱ्या नावाजलेल्या कलाकारांनी काम केल्लें आसा आणि सगळ्यांत सरप्रायझींग म्हणल्यार आमचे गोंयचे कला आणि संस्कृती मंत्री आणि स्पोर्ट्स मिनिस्टर आमचे रमेश तवडकर सर हांणी एक बारीकशें गेस्ट अपियरन्स ह्या फिल्मान केल्लें आसा। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी।